गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्थेचो पेस निर्माण करतले खाजगी टॅक्सीवाल्यांच्या विरोधात सरकार खर पावलां उबारतलें. तांचे टॅक्सी परवाने रद्द करपाची शिटकावणी येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिल्या. तशेंच पुलिसां कडल्यान क्लियरन्स मेळना तो मेरेन तांचे परवान्यांचें नूतनीकरण करचे नात अशें शिटकायलां. जाल्यार 50% खाजगी टॅक्सीवाले एका ॲपा खाला काम करपाक तयार जातले असो हावेस कळंगूटचो आमदार मायकल लोबन उक्तायला. दुसरे वटेन गोवा मायल्साचेर 2 दिसां भितर बंदी हाडूंक ना जाल्यार हाचो शांततायेन निशेध नोंदयत आपले परवाने सरेंडर करतले अशें खाजगी टॅक्सीवाल्यांनी म्हटलां. तिसरे दिसा टॅक्सीवाल्यांनी संप चालूच दवरिल्लो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान, पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार, येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो आनी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो बरोबर टॅक्सीच्या विशयावेल्यान शेनवारा राती कडेन बसका घेतली. बसकेक येरादारी, पर्यटन खात्याचे अधिकारी, पुलीस, TTAG आनी GCCIचे वांगडी लेगीत हजर आशिल्ले. पर्यटकां खातीर पर्यायी वेवस्था केल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पर्यटकांक अडचण आयली जाल्यार तांणी PCRक कॉल करचो, ते तांकां मजत करतले. कांय खाजगी टॅक्सीवाले एका ॲपा पोंदा वेवसाय करपाक तयार आसात, पूण कांय जाण तांकां फिता येतात अशें लोबोचें म्हणणें. Based on the law and order problem what they are about to create, we will cancel that taxi permit. And you know, once there is no police clearance, you will not even get a taxi permit in the future. So the strike politically motivated आहे का तुमचा? ना politically motivated. बिलकुल ना politically motivated. सगळे ऑपोजिशन पासून टॅक्सीचे कॉज घेऊन हिंगा येयल्ले आहा आणि म्हणटा वी विल do a it is not politically motivated. Yeah, and most important, public full support interest of the state, for the all are taxi, supporting this, including tourists. की गोंयान येवपी टुरिस्ट हांच्यानी खंयसरूच आपले येवपाचे टिकेट्स आनी हेचे कॅन्सल करपाची गरज ना. सो दॅट आमी सगळ्यांची वेवस्था जी आसा ती 100% वेवस्था केल्या. सगळ्या हॉटेलांनी प्रायवेट वेवस्था आपली सुरू केल्या. आपल्या हॉटेलाक गेल्यान रेंट अ कॅब म्हण किंवा प्रायवेट कार्स ज्यो आहात तेंच्यांनी आपल्यो इवन दो कोचीस, सेपरेट कोचीस दे आर अरेंजिंग, म्हणजे फ्रॉम द एअरपोर्ट टू द हॉटेल्स किंवा हॉटेल्स टू द एअरपोर्ट. बोथ द म्हणजे रेल्वे स्टेशन जे आसा सगळे थिवी आसतले, मडगांव आसतले, थंयसर जवळपास 100 कदंबा बसीस आर इन सर्वीस. एट प्रेझेंट 60 बसीस ऑलरेडी चालू जाल्यो. एडिशनल आमी 40 बसीस ज्यो आसा त्यो दवरलेल्यो आसा. अरेंजमेंट लागता ताच्या खातीर केला. मुख्यमंत्री तेंचे कडेन उब्यान 2 वरां उलयलो काल. 2 hours which chief minister will stand and talk. उबो रावन उलयलो. कित्याक उबो रावन उलयलो? तेका कळलें की ट्युरिस्टांक त्रास जाले, थोडे सगळे ट्युरिस्टांक त्रास जाले. आयज जावचें ना म्हणून ही सगळी वेवस्था लायिल्ली आहा. I am also with my taxi owners, but they are also little going in wrong direction. They cannot keep our tourists to ransom. सारखे थोडे जाण सारखे एग्री आहा की न्यू ॲप बेस्ड टॅक्सीक जॉईन जावपाक, थोडे जाण गोवा मायल्साकूय जॉईन जावपाक एग्री आहा. तशें प्रॉब्लम ना की काय जे लिडर आहा ते थोडे जाण मिसगायड करतात. मिसगायड करचे न्हू म्हणून म्हाजे तेंचे कडेन मागणी. केन्ना स्टॉप जातलो? माझ्या हिसपान 2 दिसां भितर हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. एक्झिस्टिंग आता टॅक्सी ओनर आहा ते 50% तरी ॲप बेस्ड टॅक्सीक जॉईन जातले इमिडिएटली. तुम्ही पळया दाखयता एक 4-5 दिसांनी कित्याक जातले जॉईन? इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द टुरिझम इंडस्ट्री. ॲप आधारीत सेवेन गोंयच्या पर्यटनाक आदार दिला अशें म्हणत भाजपान गोवा मायल्साक तेंको दिला. भाजपाचो उपाध्यक्ष दामो नायक सांगता, गोवा मायल्साचे 100% टॅक्सी चालक हे गोंयकार. पर्यटकांची तांचे विशींची मतांय बरी आसात. ताका लागून ॲप टॅक्सीवाल्यांचे फायद्याचोच अशें ताचें म्हणणें. तातूंतल्यान जे पयशे येतात तातूंतल्यान 1 रुपया हो टॅक्सी असोसिएशनाच्या वेलफेअर फंडाक दिवप अशेंय ठरलां. त्याच बरोबर सरकार तातूंत भितर आपलो 1 रुपया घालता तातूंत भितर आनी तितलीच मदत तांकां करता. चुकून खंयच्या ह्या टॅक्सी असोसिएशन ऑर ॲपाच्या हातूंत जे संदर्भात रजिस्टर जाल्ले आसा खंयच्याय मनशाक किंवा खंयच्या गाडयेक खंय तरी एक्सिडेंट जालो जाल्यार सुद्दां तांचे सेक्युरिटीचे दृश्टीन सुद्दां विचार केल्ले आसा. गाडी समजा कितें जावन ब्रेक हें जावन उरली एक्सिडेंटल आनी सम अनसर्टन जे तातूंत भितर पॉयंट्स नमूद केल्ले आसता तातूंत जाल्यार तांकां गाडी परत रस्त्यार हाडीसर ताका तो मानधन आनी त्याच बरोबर एश्युअर्ड बिझनेस म्हयन्याक इतली गॅरंटी दिवन हें ॲप कार्यान्वीत केल्लें आसा. खाजगी टॅक्सीवाल्यांनी तांचे फुडले डावपेच आंखपाक सुरवात केल्या. गोवा मायल्स बंद करपाक तांणी सरकाराक 2 दिसांचो अल्टिमेटम दिला आनी सरकारान तशें केलें ना जाल्यार गोंयचे हेर सगळे टॅक्सीवाले सयत दर्यादेग वाठारांतले सगळे टॅक्सीवाले आपापली परमिटां सरेंडर करतले.
पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आणि यशवंत परब.